आंतरराष्ट्रीय दर्यावेळ नितळसाणी दिसा निमतान शेनवारा बोगमाळे दर्यावेळ गार्ड उपमहानिरीक्षक मनोज बाळकार हांच्या फुडारपणा खाला बोगमाळे थळाव्यांनी बोगमाळे दर्यावेळ नितळसाण करपाचो उपक्रम राबयलो। स्वच्छ भारत नितळ गोय ही संकल्पना नदरे मुखार दवरून हो उपक्रम राबयलो, अशी माहिती दर्यावेळ गार्ड उपमहानिरीक्षक मनोज बाळकर हांणी दिल्या। आरडी खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीन अप करता आम्ही ह्या बीच अबाउट 12 बीचीस आर गोंयची आम्ही सेम डे सेम टायमार कार्यक्रम इतर बीचेसाचेर बीन चलिल्लो आसा। बोगमालो बीच आमकां हे सरपंच आनी हो पंचायत आमकां खूब सपोर्ट करतात। आमकां 175 फॅमिलीज ह्या पंचायतीत रावतात आनी आमकां खुशी जाता की आपणाले व्यस्त असल्या तरी पण आमकां श्री लक्ष्मणजी आमकां टायम दिता आनी आमकां येवन इन्स्पायर करता हे कार्यक्रम करूंक, जे की आमी सगळे यंगस्टर्साक इन्स्पायर करूं गोंयचे की आमची बीचीस आमी स्वताही क्लीन दवरता। गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आपली बीचीस पूर्ण क्लीन दवरता, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आमचे भुरगे आमकां यंगस्टर्स शूड कीप द बीचीस क्लीन हे मेसेज आमी ह्या कोस्टल क्लीनअपाच्यान पावयता। आमचे DIG भाटेकार साहेब वर्साक एक 2-4 तरी हे कार्यक्रम करता। स्वच्छ भारत हे बीच क्लिनिंग हे एक दाखवून दिता। हे आमचे न्यू युवा हा एक इंटिमेशन कितले आमच्या गोंय क्लीन रावपा जाय आनी गोंयांत जितल्यो बीचीस आहा ते क्लीन आसपा जाय। हांव ह्या कोस्ट गार्ड आमचो DIG कमांडिंग ऑफिसर आहा, प्रत्येक वेळा आमच्या जे बोगमाळे कितें जे वायट घडणुको घडटात, जे दर्यांत आमचे गेलेले फिशरमॅन जेन्ना बुडटात आमचे इंटिमेशन पावले उपरांत विदीन 5 मिनटां ते आपले जे हेलिकॉप्टर घेवन लोकांक वाटावपाचें काम करता। हांव तांकां शाबासकी दिता। आमचो DIG जो वास्कोचो कोस्ट गार्डाचो जो इन्चार्ज आसा तेणी एकदम बऱ्यांतलें बरें काम केलें आसा आनी आमचे बोगमालो पंचायत सदांच तांकां कॉपरेशन आसतलें आनी तेंचेंय आमकां कॉपरेशन आसतलें। हे बीच अशीच सदांच क्लीन दवरपाक तेणी आमकां सपोर्ट करचो। आनी आयज ते खूब पळयले आसतले तुमी कितले संख्यान तेंच्यो महिला आयिल्ले आसा आनी तेंचें सैन्य सगळें येयल्लें आसा। कितें जाल्यार ते बोगमालो क्लीन करपाक तेंचो फूल आमकां बोगमालो पंचायतीक पाठिंबो आसता।